काँग्रेस तुला स्वतःवर भरोसा नाही का? तोंडाची बाता तुझी गोड 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 तुझ्यातला माणूस मेला काय? पणजे भितर सरपाक नवो पाटोपूर काँग्रेस तुम्ही फक्त केले आमका पूल. यू टर्न खिणा भितर गोल गोल कामा कसली जायना हांगा धड धड. काँग्रेस तुला स्वतःवर भरोसा नाही काय? नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक ह्या खास अशा कार्यक्रमान जेन्ना आमी म्हणटा की राजकारण म्हटलें काय राजकारण्यांचेर कोणाचोच विश्वास नसता, पण हो विश्वास शब्द खंय तरी क्रिएटिव्ह जाला आणि भरोसा नाही का म्हणून अशे सगळेच जण प्रश्न करता एकामेकाक आणि राजकारण्यांक. अशा ह्या भरोसाच्या माहोलान आणि डेफिनेटली जेन्ना इलेक्शन आसा, बाय पोल्स आसा पणजे आणि वाळपय, आणि जेन्ना जेन्ना हे इलेक्शन जाता ऑब्वियसली प्रेस्टिजियस बॅटल आणि बॅटल कॅपिटल म्हटल्यार आमचो पणजीचो सीट. आणि ह्या पणजेच्यानूच खूप क्रिएटिव्हिटी भायर सरली. डेफिनेटली खूप जाण जेन्ना आमी पळयता लोकांकडे सोशल मिडियाचेर सॉंग्स म्हणा किंवा टेलिव्हिजन मिडियाचेर सॉंग्स म्हणा, आणि असे क्रिएटिव्ह एलिगेशन्स करप हे म्हाका दिसता ह्या टायमार खूप आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. आणि ह्याच हेजेर डिस्कस करपाक आमच्या वांगडा आसा अशें कांय मानेस्त जे आमकां ह्या क्रिएटिव्ह फिल्डा बद्दल उलयतले. आणि ऑब्वियसली क्रिएटिव्हली चिमटो कसो काडप हे म्हाका दिसता म्हाज्या पेक्षा तांकां चड खबर आसा. आमच्या वांगडा आसा ह्या विशयाचेर उलोवपाक सिद्धनाथ बुयांव बाब. सर, देव बरें करूं फॉर जॉयनिंग अस इन दीस व्हेरी क्रुशियल टायम. सिद्धनाथ बुयांव बाबान काँग्रेसीच्या पक्षात फावरान सॉंग काडलें आणि म्हटलें पणजी तुला भाईवर भरोसा नाही का. पणजी तुला भाईवर भरोसा नाही का. पण हे म्हणपाचें कारण असलें 2 महिन्या पयलीं जीएसएमान होच प्रश्न केलो आणि सोनू सॉंग हेच ताणें विचारलें तांकां. ताच्या नंतर काँग्रेसीन आपले सॉंग काडले. ताज्या फुडें बीजेपीन सुद्दां तांकां उत्तर दिलें आणि बीजेपी बद्दल डिफेंड करपाक आणि ह्या सॉंगाचो क्रिएटिव्ह पिंच कसो आसलो हे जाणून घेवपाक आमच्या वांगडा आसा साईनाथ राऊळ बाब. साईनाथ बाब, तुवें कितें म्हटलें काँग्रेसीचें सॉंग येतकूच? काँग्रेस तुला स्वतःवर भरोसा नाही. ओके, काँग्रेस आणि एलिगेशन हेच्या बद्दल चड जाणून घेतले. आणि थोडे मानेस्त आसा म्हाज्या वांगडा ह्या पॅनलाचेर जॉईन जावपाक. आसा अरुण पै बाब, जे पणजेचेच नागरीक आसा. आणि खूप पयलीं कोणे तरी एक असोच प्रश्न विचारलेलो की लॅपटॉप खंय रे. तेच आमच्या वांगडा आसा संत तुयेकार बाब. ओके, सो अशें हे म्हाजे कडेन बरें क्रिएटिव्ह पॅनल आसा. आणि म्हाका दिसता आयज खरीच म्हाका मजा येतली. फुडले अर्दे वर इज गोना बी अ व्हेरी धमाल. हांव फक्त म्हणटा की एकामेकाचेर मारामारी मात करूं नाकात, फक्त क्रिएटिव्हली एकामेकाक पिंच करात, चिमटो काडात, जाय ते करात. म्हाका एक सांगा, जीएसएमान पयलीं सॉंग काडलें, मागीर त्याच्यानंतर तुम्ही पहिली काँग्रेसीच्या फावरान काढले. सो वाय डीड यू कम अप विथ दिस पर्टिक्युलर सॉंग? वर यू प्लॅनिंग ऑर वॉट वॉज द एंटायर डायनामिक्स? डेफिनेटली इलेक्शन म्हणटकर, कॅम्पेन म्हणटकर हाजे पयलीं पसून खंयची कॅम्पेन आसा जाल्यार सॉंग करपाची एक पद्दत आसताच. आनी जितले एक गितांतल्यान मेसेज तूं दिवपाक शकता, म्हणजे लोकांक मनाक तूं लागता अशें करपाक शकता, तितले भाशणान पसून जायना. सो आनी कशें आसता, इलेक्शना कडेन दीस लागीं थोडेच दीस उरिल्ले कारणान तुजी मेसेज फास्ट पावोवपाची आसता. सो युजली हांव म्हाका खूब जाणांन सोशल मिडियाचेर घातलें चल्लां आनी कितें केलां म्हणून. युजली हांव अशें हें कंपोजिशन करना, कितें ओरिजिनल आसता तें म्हजें प्रेजेंट करता. पूण जर तुका फास्ट पावोवपाक जाय, सद्याक कितें ट्रेंडान कितें आसा तर ऑलरेडी लोकांच्या तकलेर तो ट्यून बशिल्लो आसता, मनान ट्यून आसता, तातूंत भितर ती उतरां घाली की तुजो काम जाता आनी तुज्यान मेसेज पावोवपाक जाता. Okay, if I can request you to say a few lines of your song. आता सॉंग म्हणल्यार आमी इतली सॉंग केल्या, म्हाका ते पळोवन म्हणची पडटा. No problem. पणजे तुका भाईवर भरोसा नाही काय, तोंडाची बाता तुजी गोड गोड, यू टर्न खिना भितर गोल गोल, कामा कसली जायना हांगा धड धड, रिणा मात गोंयचेर वड वड. आता हांवें हातून म्हणजे सगळे कितें फॅक्ट्स आसात, ह्या हाजे भाईचे जे सगळे फॅक्ट्स आसात, रिणा गोंयचेर वड वड, कामां कसली जायना, दाखयता एक सायडीन कामां करता पूण रीण मात व्हडली करून दवरल्यात. सो तूं खंय कसली तडजोड करना म्हणून सांगतालो पूण आमदाराक फोडले तुवें, अशें ते सगळें तातूंत तें खरें कितें आसा तें प्रेजेंट केलां. Okay, once this song was out, obviously somebody had to answer, and who better than BJP? Obviously CM candidate, prestigious battle. Sainath Bab, म्हाका सांगा, was it their song that led you to answer in that same fashion? आन्सर म्हटल्यार आन्सरूच म्हणून येता, कारण हायेन ते थ्रू बीजेपी काडूंक ना किंवा थ्रू आमचो एक ग्रुप आसा खेळ खेळुया म्हणून, आमचो एक पणजेचे मेंबर, म्हापशेचे मेंबर, आनी आमी बसले आनी आमी केन्नाय डिस्कशनाक बीन बसता नॉर्मल खंयचे, आमी घुमट आरती धर आनी खंयचे कॉम्पिटिशना धर, आनी तेतून आमी बसलेले तेन्ना आमी विचार केलो हे सॉंग एकट्यान म्हाका आमच्याच ग्रुपांतले प्ले करून दाखयलें.
प्ले करतो आमकां म्हणजे तुवें सरांच्या पयलीं सॉंग आयकलां सिद्धांत गोंयवाचें सॉंग तुमी आयकलें काँग्रेसीन काडलें त्याच्या पयलीं आमी सोनू हे सॉंग त्याचे आमी केल्लेले पयलीं आणि तो व्हिडिओ आमचो फेसबुकार बीन आसा आणि मागीर आमी हे तेंच्यांनी म्हटलेले काँग्रेसीचे सॉंग ऐकले आमी विचार केलो अरे बाबा इतले आमकां दिसता ते म्हणटात कांयच करूंक ना आतां जे आमी पयल्या 4 लायनीन आमच्या घातले म्हणून दाखयलें अदीक बरें काँग्रेस तुला स्वतावर भरोसा नाही काय भाईन बांदलो मांडवीचेर नवो पूल कुजिरा बांदली नवी स्कूल पणजे भितर सरपाक नवो पाटो पूल काँग्रेस तुम्ही आमकां केले फूल काँग्रेस तुला स्वतावर भरोसा नाही काय कारण जालें कितें जे म्हणटात कांयच करूंक ना आतां आमी जर म्हापशेच्यान पणजेन भितून सरपाक गेले जाल्यार तो मांडवीचेर पूल आहा तो दिसता मागीर ना पयलीं मांडवीचोच मागीर तुमकां मेळटा आमचो पाटो पूल मागीर आतां पणजेचें वातावरण पळया हांव भुरगेपणान म्हणजे आमचे हांगाच जाला चडशे आते बीन म्हजे हांगा रावता आनी तेन्ना आमकां दिसतालें की 7 उपरांत पणजेंत सामसूम सगळें आनी मागीर आमी पळयत जालें की इफ्फी येयली इफ्फी पर्यटन वाडले ट्युरिस्ट वाडले रेस्टॉरंटां जाली आनी आमी आतां चडशे म्हापशान सुद्दां रावले तरी पणजेनूच आसता 12 दर 1 दर पणजेनूच आसता कित्याक वातावरण जितलें आसा पळय तितलें ट्युरिस्ट जर हांगा येताले आमी कित्याक लागीं आसूं येना आमी मागीर विचार केलो आनी म्हटलें चल काडया म्हणजे एक तेंच्यांनी अशें दिलां आमी फुड्यान आसून जर ते ना म्हणटा जाल्यार अशें कशें जावं शकता म्हटलें आमी करून दाखोवया जर कित्याक पावरान जेन्ना कोण आसता तेन्ना करून दाखयना कित्याक ओपोजिशन जे आसता ते सदांच सरकाराचेर टिका करपाकूच आसता आतां एक समजा रस्तो बांदलो जाल्यार रस्त्याचेरूच टिका करतले पयशे खाल्ले म्हणटले पण तशें नासता न्हू ते रोड करता कित्या खातीर करता लोकां खातीर करता म्हण आमी चिंतले सरकार काय काडचेच ना आमी काडया आमचो ग्रूप एक करून दाखोवचें सरकारान कितें कितें केलां तुमकां तें दिसना काय खरेंच दिसना काय दिसून तुमी दिसनासलेल्या भशेन करता म्हणून आमी केलें ओके दोगांचे तुमचे विचार ऐकले बिकॉज बोथ दिस सॉंग्स वर अगेन्स्ट ईच अदर सर वर यू सरप्राइज तुमकां म्हणजे क्रिएटिव्ह वायज म्हणा आय एम नॉट सेईंग इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल सायड्स दॅट यू हॅव टेकन आय एम सेईंग की एक हांव सॉंग काडटा आनी त्या तेजेर तडजोडीचेर किंवा त्या लेवलाचेर दुसरो कोण तरी त्याच ठेक्याचेर सुराचेर तुमकां रिप्लाय करता तुमकां बरें दिसलें आयकॉन ऑफकोर्स डेफिनेटली इनफॅक्ट ताजे जे हें आसा तें हांवें शेअर केल्लें आसा एक कडेन आनी खूब कडेन म्हाका खूब जाणांनी धाडले तांचे BJP वाल्यांनीच पळय म्हळ्यार हांवें तांकां म्हणजे कोणाकूय ताणें पसून विचारलें आतां की सगळ्यांक धाडलें इज अ व्हेरी क्रिएटीव बॉय आनी म्हाका ते हिणसायताले तो तुज्या परस बरो जाला डेफिनेटली इज बेटर देन मी आय एग्री ऑन योर चॅनल कळ्ळें तुका न्ही आनी पूण कशें आसता एक बॉडी लँग्वेज आसता मनशाची कितें करता आसतना जरी ताणें तें आपूण BJP खातीर करूं ना आपणें म्हणून केलें पूण एक बॉडी लँग्वेज आसता एक लिरिक्स हांवें कोणाचेंच नांव घालूं नाशिल्लें तातूंत हांवें BJP म्हणून घालूं नाशिल्लें तो तशें म्हणटाले हांवें तें काँग्रेसीक करूं ना सॉंग आय हॅव डन एज अ माय म्युजीक व्हिडिओ कळ्ळें तुका सो आनी ताणें आनी एक सगळ्यांत ताजें आयकलें फूल तातूंत भितर एक सगळें म्हणजे आक्षेपाची गजाल तांकां दिसली ना जाल्यार पूण ताणें एक अशी गाळ अशी वापरल्या जी ताणें थंय ब्रेक केल्या पूण एनिवे लोकांक समजता ती सो दॅट बॉडी लँग्वेज इज ऑलवेज इम्पॉर्टंट अदरवायज ही वॉज व्हेरी गूड कळ्ळें तुका न्ही आनी एक्चुअली सरप्रायज न्ही म्हणजे हें जातालो की अजून BJP सायडीच्यान कित्याक येना कितें तरी मागीर तितलीच म्हाकाय उमेद येता आनी कितें तरी काडपाक सो ताणें काडलें म्हणल्यार म्हाका आनी उमेद आयली म्हाका आनी एक सॉंग करपाक म्हणजे काल हांवें दुसरी सॉंग म्हगेलें रिलीज केलें सो आज ताणें आनी काडलें हांव सांजची रेडी करता दुसरी सॉंग अशें आसा सेकंड सॉंगाचे ना या आय वॉन्टेड टू नो की खूब जाण म्हणटा की हांवें सुद्दां आमी जेन्ना डिस्कस केलें की खूब जाणांनी म्हटलें की Congress or any other party should have not put a candidate thinking that such a fame and such a oraचो एक मनीस हांगासर तुमच्या परत सेंटरांतल्यान परत हांगासर कॉन्टेस्ट करता बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डायनामिक्स तेन्ना तुमी दुसऱ्यांनी कॉन्टेस्ट करपाक जायना बट एवरीबडी आय मीन GSM and Congress put their candidate here in Panaji. Manohar Parrikar, such a fame, obviously people you like him or you hate him, you know what he has done and obviously ताका एक certain characteristic charisma आसा तशें बाकीच्या पार्टीनी आसा. खूप जाणांनी म्हटलें म्हाका इन टर्म्स ऑफ युअर सॉंग की देर वॉज अ लिटल जशें सरान म्हटलें देर वॉज अ लायन वीच यू हॅपन टू क्रॉस और मे बी यू वर ऑन दॅट पर्टिक्युलर लायन एसोसिएटिंग दॅट सॉंग विथ मनोहर पर्रीकर पीपल फाउंड इट अ लिटल डिफिकल्ट बिकॉज हें अशें तेज्या लेवलाचेर नाका बट तुवें म्हटलें की इट इज नॉट बाय BJP इट इज समथींग दॅट यू हॅड डन इट हाऊ डू यू डिफेंड युअर सेल्फ ती लायन जर तुका डिफायन करपाक गेलो जाल्यार ती लायन आमी स्पेशली घातलेली सांगपाचें म्हटल्यार आनी म्हाका दिसलेलें की कोणी तरी म्हाका विचारचें फोनार म्हाका खूब जाणांनी विचारलें आनी म्हाका दिसलेलें जेन्ना तुमी आतां आफयले तेन्ना तुमी विचारतले म्हणून म्हाका उमेद अशी दिसली अपेक्षा आसली आनी तुमी आतां ते विचारले ती लायन घालपाची म्हटल्यार आमी जेन्ना डिस्कशनाक बसले सगळे रेडी जाले आमचे
आनी एक लायन घालया म्हणपाक लागले. आमी म्हटलें कितें घालया चिंतया, कित्याक आमी आतां सदांच कितें चिंतता, कोणूय आतां आमी उलयतना आमकां चिंतूंक जाल्यार ओपोजिशन किंवा आनी कोण आतां घेतले, आमी काडले म्हणटकूच कोणूय समजतले बीजेपीन काडले, पण आमी काडले ते भुरग्यांनी काडले. कोणूय धरतना आतां ओपोजिशन जर समजतले भुरग्यांनी काडले किंवा बीजेपीन काडले जाल्यार ती लायन ते म्हटलें नोट करतले, तशी लायन जाय. मागीर आमी लायन काडली तेन्ना तेंच्यांनी कितें नोट केली, आमी काडली लायन कितें बीप करून काडली, पण ती लायन एक्चुली शेतां तोडली. एक्चुली बीप केला कित्या खातीर, ओपोजिशनाचे मायंड कशें चलता तें आमकां पळोवंक जाय आसलें म्हणून आमी केलें. वूड यू लायक टू से एनीथिंग ऑन दॅट? आय थिंक कशें आसता ती चिकानां तसली खूब करपाक मेळटा, कळ्ळें तुका. ते चिकानां शेत ते त्या उतरा जाग्यार शेतां म्हणपाक जाता, सो तशें खूब करपाक जाता. पूण बॉडी लँग्वेज जी आसा न्ही, इट सेज वॉट दे वॉन्टेड टू से, ती ताजी बॉडी लँग्वेज आशिल्ली, कळ्ळें तुका. सो बॉडी लँग्वेजीचेर मनशाक कळटा ताका कितें म्हणपाक आशिल्लें. सो ते शेतां म्हण नाल्यार आनी कितें म्हण, ते टा जाग्यार टा लायचो ते कांय फरक पडना. सो पीपल अंडरस्टूड दॅट, कळ्ळें तुका. आनी दुसरी गजाल सांगता, ताणें कितलेंय म्हणून ताणें बीजेपी खातीर म्हणून करूं ना, आनी हांव कितलें हांव म्हणना, हांवें काँग्रेसी खातीरच केला आनी ताणें बीजेपी खातीरच केला, ताणें भाई खातीर केला आनी हांवें भाई खातीरच केला. फक्त यू आर बोथ ऑन दी ऑपोजिट सायड, बट हांवें सगळ्यांचा आवडीचो, सो ते म्हणटा भाई म्हणटा भाई आवडीचो म्हणजे जालें, मनान भाई हे कळोन येयलेले जालें. That is what I said. You like him or you hate him. Obviously, he is there. Just taking a break from our discussion. संत बाब, तुवें एक मदीं सॉंग काडलेलें, अगेन एलिगेटिंग मनोहर पर्रीकर. ओके, ते मागीर तुवें कोणें तुका सांगलेलें कर म्हणून काय तुवें स्वता तो कसो म्हणटा की आपणें स्वता आपणें काडलेलें. आय रिमेंबर तुवें शूट सुद्दां केलो, फाटल्यान स्कूटर आसा, एक तुजो फ्रेंड आसा, and you were there and you were just extempore or maybe your plan and you were doing that song. And तुझ्या सॉंगा बद्दल थोडें म्हाका, I would love to listen, obviously my viewers also. कितें जालें, आमी बसलेले अशें, आमचे फ्रेंड्स आसा सगळे कॉलेजीचे सगळे, आनी ते अशें उलयतना आयकलां आमी की जाल्यार आमकां लॅपटॉप मेळोंक ना, 2 वर्सां जाले, पयशे भरल्या, 1000 वयर भरल्या, आमचे पयशे खाल्ले काय कितें अशें सगळ्यांचो प्रश्न. आनी तांकां डेट दिता फक्त, आतां 30 4 फावटी दिली दिसता डेट, की नसले म्हणजे कितें दाखयता खाण खंय आनी अशें काडटा, तशें खंय जालें तें. सो हे सॉंग आतां सोनू आहा पळय, ते सद्या ट्रेंडींग कशें आसलें की आमचे भुरगे म्हणूंक लागले की सॉंग काडया आमचे म्हटलें कॉपी नाका म्हटलें, मागीर एक टॉपीक घेवया म्हटलें. हो टॉपीक म्हाका बरो आवडलो आनी आमी कितें पॉलिटिकल कांय करूंक ना. सो एक अवेरनेस कसो की लोकांक बेश्टें सांगूं वचत जाल्यार तांकां कळना. सॉंग सांगून एक फनी कशें जाता, खेळ करता येता आनी ते शेअर जाली बी खरी न्ही. ओके, सो आमी ते सॉंग काडले आनी तो प्रतिसाद बरो मेळ्ळो आमकां, शेअर बातूक मेळ्ळो. ओके, फ्यू लायन्स ऑफ yours. फर्स्ट स्टांजा मे बी. फर्स्ट लायन आमकां दिला ते आमकां नाका सोनू, ते वयल्यान तुजे वयल्यान सगळें. आमकां नाका ते सोनू, सीएम आमचो मोनू, कितें पूण ताका म्हणू, तो फॉर्मान आसा ओनू. ओ मोनू, भुरग्यांचे लॅपटॉप खंय रे, भुरग्यांचे लॅपटॉप खंय रे. Sir, it is interesting, what again, just going off the topic, the kind of content that is coming, like for example, taka maybe platform आसचो नासलो हे करपाक, ताकाय platform आसचो नासलो. Obviously, you come from a musical background, so you have that particular platform for you. बरें दिसता तेन्ना. Obviously, मातसो खंय तरी पॉलिटिकल कोणाक तरी कमेंट करता, बट गोंयान म्हाका दिसता पॉलिटिक्स सेल्स. If you do anything on television or you write anything about a politician, obviously that sells. कोणी तूं बारीक कितें करता, हेरिटेजाचेर बरयता, nobody बॉदर करिना, केअर करिना. बट असो जेन्ना प्लॅटफॉर्म मेळटा भुरग्यांक आनी भुरगे क्रिएटिवली अशें क्वेश्चन मांडटा, तोय विशय ताचो एक्चुअली करेक्ट आसा. सो तुमकां कशें दिसता पळोवपाक? नाही, एक्चुअली एक बरी गजाल, ताजे फक्त ताजो टायमींग जो आशिल्लो तो इलेक्शना कडेन आयलो, तो मातसो पयलीं येवपाक प्लॅन्ड आशिल्लो. आसलो तो? हय, तो सगळ्यांक पयलीं कितें दिसलें तें हांवेंच केलां म्हणून. म्हणजे ताजी वळख पसून नाशिल्ली, खरें सांगता तुका. पूण ताजें जेन्ना सॉंग आयलें म्हाका तेन्ना हांवें पयलीं शेअर केलें तागेलें, आनी सगळ्यांत चड तागेले व्ह्यूज आनी हे सगळें म्हज्या हाजे वयल्यानूच गेलेत. सो फक्त तो टायमींग. आतां म्हजे बाबतीन जें आसा, आमी सोशल अशें कितें कितें हाजेर व्हिडियो करत आसतात, सॉंग करत आसतात, आमचे वर्सभर चालू आसता. हांव इलेक्शन म्हणूनच करना, आय एम टोटली इन टू म्युजीक. आनी अशे सोशल इश्यू, आतां हांगाच फाटल्यान आर्मांद गोंसाळीस रावता, ताणें एक गोंयकारपण एक सॉंग केलां, आय हॅव सॉंग इन दॅट ऑल्सो. सो आनी कोंकणीचेर जावं नाल्यार आनी गोंयचेर जावं अशीं सॉंगां आमची चालूच आसतात. इलेक्शन आयलें, सो वी आर पार्ट ऑफ इट, दॅट्स ऑल. ओके, अरुणपय बाब, इफ यू कॅन जॉइन मी ऑन दिस पर्टिक्युलर थिंग, एक जर नॉर्मल असो व्ह्युअर म्हणा किंवा एक कोण फेसबूक पळयणारो पळया किंवा सोशल मिडियाचेर तुमी सॉंग पळया, एक असो न्यूट्रल पर्स्पेक्टीव जेन्ना हे तुमी तांचेय सॉंग पळयले, सराचेय सॉंग पळयला, ताजेय सॉंग पळयला, सो तेन्ना तुमकां कितें दिसता ह्या इलेक्शनाचेर जेन्ना तुमी कमेंट करता तेन्ना?
सध्या अशें दिसता की सध्या वॉर चालू आसा ऑन व्हॉट्सॅप. क्रिएटिव्ह वॉर. क्रिएटिव्ह वॉर आनी लोक मजा घेतात, मजा चाकतात, तांकां आवडटा म्हणून ते शेअर करतात. हय. GSMन ऑब्वियसली ही सुरवात केली अबाउट दिस सॉंग. केन्ना कोणे प्लॅन केल्लो परत तांच्यांनी सॉंग काडले, तुमी सॉंग काडले, तेणे म्हण पयलींच सॉंग काडलेलें. हॅव यू हर्ड ऑफ हिज सेकंड सॉंग दॅट ही हॅज कम अप विथ? तेणे दुसरें सॉंग ताणें आतां परत काडला सिद्धार्थ बाबा. सर मे बी सर तुमी 2 लायनी तांकां म्हणून दाखयशात. मे बी सान मेरेन तो एक कितें तरी सॉंग तुमचेर फायर करूं येता ताणें. हांवें दुसरें सॉंग म्हगेलें आशिल्लें ते वॉज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह सॉंग फॉर गिरीश. वेळ आयला जावया जाग्या ना तर पणजे काबार, कळ्ळें तुका, अशें म्हणून हांवें तें सॉंग केल्लें आनी इट वॉज गोंयच आमचो उमेदवार गिरीश चोडणकर अशें तें सॉंग व्हेरी पॉझिटिव्ह. एंड द रिसंट वन दॅट यू हॅव लॉन्च्ड मे बी यस्टरडे दॅट इज. हेसान आमी पळयतात की भाईन इतलो धसको घेतला गिरीशाचो की तो पयलीं जो एसेंब्लीन उलयलो की हो वीक कॅन्डिडेट म्हाजें डिपॉझीट सुद्दां वचपाचें. सो आतां ताणें इतलो धसको घेतला. ताणें पयलीं विजया काडलो, मागीर मोविना काडलो, मागीर रोहना काडलो, मागीर सुदिना काडलो, सगळी आख्खी टीम हाडली. जे मनशाक केन्ना हांगा कोण लागनाशिल्लो. सो हाजो अर्थ कितें, तो हारला, भितरल्यान हारला, ही पणजी कॉन्स्टिट्युएन्सी हारल्या, कळ्ळें तुका. सो ताजे वयल्यान हांवें तें सॉंग केल्लें, हाकाय हाड ताकाय हाड, वयल्याक लेगीत मोदी हाड, भावी तुका आतां माफी ना, गोंयकार तुका उगी रावचें ना, कळ्ळें तुका, तुवें पणजेची घाले पाड, अशें कितें तरी हांवें तें सॉंग केलें काल आनी तें रिलीज केलां. सो तातूंतय परतें हांवें कितें आतां फॅक्ट्स दाखयल्यात. खूब जाणां तें हारशें दिसलें. कितें जाता, खंयची गोश्ट तुजी व्हायरल गेली, सगळ्यां कडेन पावली आनी ह्या वेळार अशें जालां की काँग्रेसची जी टीम आसताली केन्नाच सोशल मिडिया आनी हाजेर बरी स्ट्रॉंग नासताली, तें उलटें आसतालें. BJPची टीम सामकी स्ट्रॉंग आसताली कारण तांचे बशिल्लेच आसता ना सारके अटॅक करपाक आनी ते डिझायनींग बी इतले बरें करतात. कालय म्हजो आनीक तांणी फोटो केला, सुपर क्रिएटिविटी, बेस्ट क्रिएटिविटी तांची. जी नेगेटीव क्रिएटिविटी म्हणटा पळय ती सॉलीड करतात ते. सो ते सामके बशिल्ले आसता. पूण ह्या टायमार ते वीक पडले खंय तरी आनी आमचे ते इतले सगळे कडेन जे पावले. सो तातूंतल्यान आय कूड सेंड मेसेज टू द पीपल ऑफ पणजी. एक जनरल पर्स्पेक्टिव्ह म्हणटा, ही इज पुटिंग हीज वर्ड्स की ही हॅड टू गेट एन नंबर ऑफ पीपल आनी ताणें सॉंगूय केला की हेकाय हाड तेकाय हाड, वयल्यात सुद्धा मोदीकूय हाड म्हणटा तो. सॉरी आय थिंक आय एम इंटरप्रिटिंग इन अ डिफरंट फॅशन. सो जस्ट युअर कमेंट न्यूट्रल ना. आता तेंच्यांनी म्हटलें म्हणटा तूं हेका हाड तेकाय हाड, वयल्याक देगीत म्हण, ते म्हाका दिसता गरजूच ना. पणजेकारानूच भाईक परत हांगा आफिल्लो आसा. कारण भाई हो म्हापशेचो पयलीं, मागीर हांगा येवन MLA जाले आनी हांगासून मागीर हें सांगलें तें बरें जालें, भाई म्हापशेचो म्हणून. हय म्हापशेकारांचो ना, कित्याक गिरीश मडगांवकार म्हणटाले न्ही, सो भाई म्हापशेचो. नो प्रॉब्लम, तशें कांय नासता. लास्टाक इलेक्शन हांगा पणजेन लडयलें म्हणून तशें कांय नासता. कशें आहा, तुमी पयलीं हो तांचो हें आशिल्लो म्हणजे सोशल मिडियाचेर दे स्टार्टेड वीथ दॅट. ओके. मागीर हांगा येवन मुख्यमंत्री जाले आनी भाई जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर जाले, आमकां एक खोशी भोगता म्हणजे यूथ आमी एक अशें उलयले की म्हापशेचो एक टॉप 3 इंडियन डिफेन्स मिनिस्टर म्हणून जावप खूब बरें दिसलें. कारण गोंयचो कोण तरी पावलो, काँग्रेसींतल्यान पावूंक ना आनी खंयसून पावूंक ना, आमकां पॉलिटिकल एक भाई आमचो पावलो, मनोहर पर्रीकर पावलो, गोंयचो पावलो, नांव जालें. कित्याक वयता थंय बाबा गोंयचो एक गोंयचें नांव तेणी इंडियेक खंय तरी येलें अशें म्हाका दिसलें. आनी तेंच्यांनी म्हटलें हेकाय हाड तेकाय हाड. भाईकूच जर पणजेकारांनी हांगा हाडलो लास्टाक, इलेक्शन जालें, काँग्रेसी कडेन म्हाका दिसता सिटां येयली तरी ते झगडो लागले, आपल्याक पावर जाय तेका पावर जाय. लास्टाक कांय ना, पावर इलेक्शन लडोवन ते म्हणटा आमी इतले वाडयले तितले वाडयले, लास्टाक कांयच जावंक ना. बाकीच्यांनी म्हाका दिसता तेंच्यांनी चिंतले आसतले, सीट येयले मेजॉरिटी वोटींग जेन्ना कावंटींग जाता तेन्ना की बाबा जालें, आमी निवडून येयले, आमची सत्ता जाली. आनी सत्ता जावन अशें हाती कडलो तूं आतां जेल्लो जर तुजो काडून व्हरता, ते अचानक कितें तरी जालें, अशें एक असो बॉम्ब फुट्टा तो कसो फुटलो आनी BJPचें कशें हें जालें. आनी म्हाका दिसता भाईक हांगा येयलो कारण डिफेन्स मिनिस्टर जावन हांगासून तो जेन्ना डिफेन्स मिनिस्टर जालो तेन्ना बोबो मारला लागले लोक. हांव तुका ओपोजिशनच म्हणटा, कोणूय धर ओपोजिशनच धरले उपकारता, बोबो मारपी आसता ते ओपोजिशनच आसता चडशे, की भाई हांगासून चोरून गेलो अशें सुद्दां शब्द वापरले. आनी मातशें तूं उलयता हांव मातशें हें करता. जेन्ना भाई ज्या दिसा दिल्ली गेला आनी स्वेरींग केला ताजेर म्हजी तरी CD लॉन्च आशिल्लो आनी म्हजो तरी अनप्लग प्रोग्राम आशिल्लो, ताजेर सॉंग म्हणपी हांव सिद्धनाथ भुयाव, कळ्ळें न्ही. जें बरें केलां तें हाका बरें आमी मानूय दिला आनी अप्रिशिएटूय केला. तूं दिल्ली पावला, बरे भशेन थंय राव, बरें आमचें नांव वयर काडलां, हें कर म्हणून. हांव पर्टिक्युलर नांव घेयना, तुमचें अशें नांव घेयना, तुमी केलें तें वेल एंड गूड, पण हांव तुमचें नांव अशें घेयना. पण अशें लोकांनी म्हटलें, ओपोजिशनांनी म्हटलें, आनी भाई हांगासून घेवन गेलो थंय अशें तशें.
लास्टाक भाई हांगाच येयलो कारण तांकां जाय पडलें भाई गोंयच्या एकर वेळेला भाई आसा असं म्हाका दिसलें ते खातीर तांकां जाय पडलें. काय येवपा पडलो काय हाडलो काय धाडलो हो प्रश्न वेगळो सगळें कळ तुका न्ही. आनी गोंयचें इलेक्शन थापलें भाई समज थंय बरे भशेन गेल्लो रक्षा मंत्री आशिल्लो देशाचो आज तांचे कडेन रक्षा मंत्री बसून ना इतले ते तो आयिल्ल्याक सो ताका येवपाची गरजच नाशिल्ली. जो लोकांनी मॅन्डेट दिल्लो ही सगळी नाडजिंग करपाक गरज नाशिल्ली. खंय तरी एक आपल्याक परते हांगा येवन ती खुर्ची घेवपा जाय. सो पॉलिटिकल इक्वेशन्स आणि कॅल्क्युलेशन्स करपाचे गरज ना. थंय बरो आशिल्लो न्ही तुका सगळे मान दिताले सो हांगा बरें सांगता यू शूड हॅव एक्सेप्टेड द डिफीट. ओके सायनाथ वन मोर थिंग ताणें म्हटलें की युजली बीजेपी कॅम्प चड एक्टीव आसता ऑन सोशल मिडिया. ह्या फावटी अशें जालां की ह्या इलेक्शनाक एस्पेशली मे बी पणजीचें इलेक्शन धरलें आमी जाल्यार हॅपन टू बी काँग्रेस इज ऑन आर बेटर ग्राउंड आय वूड से बिकॉज दे आर अप विथ अ सॉंग जप करून सॉंग काडटा क्रिएटीव हें करता मागीर तेरे रिपकशन्स जाता. डू यू फील जेन्ना तूं सोशल मिडिया फेसबूक पळयता किंवा बाकीचे चॅनल्स पळयता डू यू फील एज अ नॉर्मल पर्स्पेक्टीव पळयता पळय तेन्ना यू फील दॅट दॅट इज अ लिटल लेस. ना म्हाका तरी दिसना कारण पणजेन जर आतां धरलें जाल्यार सगळ्यात म्हणटा सीएम कॅन्डिडेट सो स्ट्रॉंग आसा आनी स्ट्रॉंग आसाय बी. आणि जशें तेंच्यांनी म्हटलें की पयलीं बाय द वे गिरीशय आमचो सीएम कॅन्डिडेट हा काल डिक्लेअर केला. पण जशें ते म्हणटात की सोशल मिडिया वापरताले हे करताले जेन्ना स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट आसा तेन्ना सोशल मिडिया वापरपाची गरजूच ना. आतां तुमकां जर दिसता कारण तेंच्यांनी सोंगां स्टार्ट केली काडपाक कारण भंय आसा तो पयलीं आपूण फुडें सरता हे करपाक म्हणून तेंच्यांनी सोंगां काडपाक स्टार्ट केली आनी तेचेर आमी भुरग्यांनी मेळोन एक अटॅक केलो म्हणजे रिप्लाय दिलो. तेचेर ते म्हाका दिसता खंय तरी भियाले आनी फाटीं सरले आनी तांकां दिसलें की काँग्रेस डावन पडत काय किंवा तेंचो कॅन्डिडेट डावन पडत काय म्हणून ते आनीक फुडें काडपाक सॉंग फुडें सरले अशें म्हाका दिसता. ना पयली गजाल म्हळ्यार ताणें पयलीं सांगलां न्ही डेफिनेटली वेन गिरीश एंटर्ड सी गिरीश कितें पयलींच रावपा नाशिल्लो पॉलिटिकल कितल्योश्यो घडामोडी भाई पयलींच भिल्लो एका मनशाक सो ताणें ताका पयलीं फाटीं काडलो दुसऱ्याक फाटीं काडलो तिसऱ्याक फाटीं काडलो हय सो एक खंय तरी हें थांबपा जाय आशिल्लें. सो गिरीश आपणें डिसिजन घेतलें पार्टीन सेक्रेटरी आसा ताणें डिसिजन घेतलें गिरीशाक सांगलें तो गिरीश रावलो. बाईची स्वप्नां आशिल्ली अनअपोज दिवपाची ती तागे स्वप्न गेली. मागीर ताणें पळयलें की हो सामको वीक कॅन्डिडेट कळ्ळें तुका न्ही. सो गिरीश डेफिनेटली डीड नॉट नो म्हणजे एनीथींग अबाउट पेंजीम फर्स्ट बट जेन्ना आमी हावस टू हावस सुरू केलें आमी हांगा आशिल्ले ते हांगा आशिल्ले कळ्ळें तुका. आज हांव इतलें म्हणपाक शकता अशें जालां म्हणून कळ्ळें तुका. हांव अशें म्हणना ते प्रत्येकाच्या कॅम्पेनाचेर कळ्ळें तुका न्ही. फाल्यां 23 तारखेर तें जातलें आनी 28 तारखेर कळटलें खंयसर पावले ध्यास घेतलो सारको. बरें आय वॉन्ट टू क्लोज दीस डिस्कशन हियर बट ऑब्वियसली एलिगेशन्स काउंटर एलिगेशन्स आनी व्हेरी क्रिएटीव वे ह्या इलेक्शनान म्हाका दिसता वी आर एट द पीक. आय डोंट नो आय एम एंटिसिपेटींग की फुडलें इलेक्शन केन्ना येतलें आनी फुडल्या इलेक्शनाक ऑब्वियसली क्रिएटीव मारामारी जी जाता पळय ती म्हाका पळोवपाक आवडटली. फाटले काही 5 वर्सां आमी पळयता की सोशल मिडियाचेर एलिगेशन्स काउंटर एलिगेशन जाता. ह्या इलेक्शनाक मातशें संगीत आनी क्रिएटिवली जावपाक लागला. फुडलें इलेक्शन डेफिनेटली एंटिसिपेट करता आमी हेज्या लेवलाचे वयर आसतले. सो सायनाथ बाब आय वूड वॉन्ट एन ओरिजिनल फ्रॉम युअर सायड. आय नो की तुमी ते सॉंग काडलें बट इफ यू कॅन से अ फ्यू वर्ड्स जस्ट टू लायटर डावन दी एंटायर माहोल आनी जेन्ना फाल्यां 23rd जेन्ना इलेक्शनाक वता तेन्ना मातशें अशें कूल काम कंपोज पणजेकारांनी तरी आनी वाळपयकारांनी बरें उमेदीन वचचें त्या खातीर तुजें एक ओरिजिनल कंपोज मे बी यू कॅन सिंग सोनू ऑल्सो जस्ट फ्यू लायन्स ऑफ दॅट. सोनू तुला मायावर भरोसा नाही काय सोनूची आई कशी फॅटसी तिला आवडते पेप्सी पेप्सीचा आकार कसा गोल गोल सोनू तुला मायावर भरोसा नाही काय. Sudha Bab, I want to end this show and I've kept you as the last singer because तुमच्याकडे ॲप्ट सॉंग आसा जे गोंयकारांक खरेंच मार्गदर्शन बरें दाखोवंक शकता आनी गोंय हें कशें आसचें हें म्हाका दिसता तुमच्याच त्या सॉंगांतल्यान तुमी डिस्क्रायब करूं येता. सो आय रिक्वेस्ट यू जायात जागे. तेच सॉंग याद जातालें म्हाका डॉक्टर मनोहरराय सरदेसाय हांणी बरयल्लें गोंय शाहीर उल्हास भुंयान ते गायताले चाल लायिल्ले आनी ओपिनियन पोला वयलें एक सॉंग तें आनी तें सॉंग अशें आहा की जेन्ना जेन्ना अशी घडटा ते प्रत्येक हाका लागता कळ्ळें तुका न्ही. सो शेतकारानो मुणकारानो जणकारानो गांवकारानो जाया जागे गांवकारानो जाया जागे अजून आसात नाडपी हांगा अजून आसात पिडपी हांगा अजून आसात नाडपी हांगा अजून आसात पिडपी हांगा
तरणे पळून उक्त्या भुजार अजून कशे रावल्या ओगे अजून कशे रावल्या ओगे हड्ड्यातले इंगळे आयज हड्ड्यातले इंगळे आयज धगधगून जावं दी जागे जायात जागे गांवकारांनो जायात जागे जायात जागे. सो येता त्या 23 तारखेक जायात जागे आणि पहिली मतदान करा कित्याक हो तुमचो हक्क आसा. जाणा आमी चवथ आसा बट हो हक्क बजयात. पणजे आणि वाळपय बायपोल जाता तुमचो जो कोण तुमचो उमेदवार आसा ताका निवडून हाडात मत मारात आणि तुम्ही एक्सरसाइज करा. देव बरें करून तुम्ही सगळे हांगासर आयल्या बद्दल. ऑब्वियसली आय वुडंट हॅव आस्क्ड फॉर अ बेटर शो आणि क्रिएटिव्ह जे चिमटे काडप आसा ते अशेच कंटिन्यू करा बिकॉज हातूंतल्यान खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म मेळटा सगळ्यांक क्रिएटिव्ह चिमटे काडपाक. आणि अरुण पै बाबान कशें म्हटलें की हे सगळे पळोवन आमचें मनोरंजन बरें जाता अँड आय थिंक पॉलिटिक्स सेल्स अँड ऑब्वियसली अशेंच हें मनोरंजन जायत रावचें आणि क्रिएटिव्ह एकामेकाचेर इलिगेशन जावचें. ते थंय वयर जाता ते थंय आसूं न्ही बट ह्या हांगासर जे आमचे गोंयकार सुशेगाद आणि पिसफूल गोंयकार आसा पळय सगळे कलाकार. हय तोय कलाकार हांवूय कलाकार तोय कलाकार. सो सगळ्या कलाकारांनी मेळोन एक ऑब्वियसली गोंय घडोवपाक डेफिनेटली प्रत्येकाचो इनपुट्स आसपाकूच जाय आणि तसोच तो पॉलिटिकल जेन्ना झगडी जाता तेन्ना ऑब्वियसली यू आर ऑन दी ऑपोजीट फेन्सीस बट वेन वन्स इलेक्शन्स अँड वन्स रिजल्ट्स आर डन वी आर ऑल टुगेदर फॉर डेव्हलपिंग गोवा अँड फॉर गोंयकार. हसत खेळत मतं मारूया हसत खेळत तांकां निवडून हाडूया. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. पणजे तुका भाईचेर भरोसा नाही काय नो आमका तुझ्यावर भरोसा नाही आहे. कॅझिनो मांडवीत सोड सोड हॉटांनी पैसे तू ओढ ओढ. काँग्रेस तुम्ही कॅसिनो हाडले कॅसिनोचा रक्षक झालास काय. करचो ना म्हणी तू तडजोड. लटन हाडून बीजेपीचेर फोडले. आमदाराची करता मारे तोडफोड. गोव्याचा भक्षक तू झालास काय. कॅसिनोच्या नावान तुम्ही चोरले उलटे बोबो मारून रडले. पैशा बगर कामा जायना बोल बोल. भ्रष्टाचार रुतत चालला खोल खोल. म्हणून तू खुर्चीचा नाच सोड. काँग्रेस तुला स्वतःवर भरोसा नाही काय. पावसात पणजी बुडबुड. म्हणून तू गोव्याची वाट सोड. तुम्ही मरे आमका नाडलो. तो लागला आता ओढू उडू. फटिंगपणा सगळं केलास तू. पणजेची इकॉनॉमी वाढली. इफी पणजे हाडली. पणजी तुका भाईचेर भरोसा नाही काय. तू खुर्चीचा नाच सोड. मिरामारचो रस्तो घालो पाड. काँग्रेस तुम्ही 50 वर्सां कितें तोडली. नो आमका तुझ्यावर भरोसा नाही आहे. पणजेकार तुका आता घालता आड. काँग्रेस तुला स्वतःवर भरोसा नाही काय. पणजे तुका भाईचेर विश्वास नाही काय.